नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश प्रभुमणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. म्हापशा नासनोडकर ज्वेलर्स दुकानात जाल्ल्या चोरी प्रकरणात राजस्थानाच्या तिगांक अटक. म्हापशा पुलिशेन सिंधुदुर्गाच्या तिगांकूय घेतले ताब्यात. मंत्री विश्वजिताच्या विधानाचेर तानावडे कडेन ना जाप. प्रदेशाध्यक्ष म्हणटा मंत्र्या कडेन करतलो भासाभास, जाल्यार मुख्यमंत्री सामसूम. काँग्रेस भाजपा जालो, आता विश्वजिताक पडपाक लागल्या नव्या पक्षाची सपना. काँग्रेस फुडारी मनीषा उसगांवकराचो आरोप. शापोरा दर्यांत नुस्तें मारपाक गेल्ली बोट बुडली. बागाच्या नुस्तेकारांनी 4 जाणांक केले साल्वार. खासगी विद्यापीठां आयली जाल्यार गोंयांत जातली रोजगार निर्मिती. पर्यटन प्रकल्पाक विरोध करचो न्हय, मुख्यमंत्र्याचें आवाहन. कारवार खून प्रकरणात दुबावीत गुरुप्रसाद राणेच्या मरणाक लागून वाडले गूढ तपासात येतात आडमेळी. अटक केल्ल्या दुबावितांच्या जामिनाचेर चवकशी करपाचो यत्न. कारवारचो पुलीस अधीक्षकाची माहिती. म्हापशा नासनोडकर ज्वेलर्स दुकानात जाल्ल्या चोरी प्रकरणात राजस्थानाच्या 3 जाणांक अटक करपाक म्हापशे पुलिसाक येस आयले. सोमारा फातोडेचेर चोरांनी दुकान फोडून लाखांनी रुपयांचे भांगर फारयले. उपरांत म्हापशा पुलिशेन चोरांचो सोद वावर सुरू केल्लो. ह्या चोरी प्रकरणात दुबावीत सिंधुदुर्गात आशिल्ल्याची माहिती म्हापशा पुलिशेक मेळिल्ली. ह्या माहितीच्या आधाराचेर म्हापशा पुलिशेन 3 जाणांक सिंधुदुर्गाच्यान ताब्यात घेतल्यात. तशेंच तांचे कडल्यान चोरी केल्ले भांगर लेगीत जप्त केल्ले आसा. म्हापशेच्या नासनोडकर ज्वेलर्स दुकानात सोमारा फातोर्डेर 12 ते 1च्या सुमाराक चोरी जाल्ली. चोरांनी दुकान फोडून लाखांनी रुपयाचे भांगर फारायले. म्हापशे पुलीस ह्या प्रकरणाचो तपास करताले. बिरेस्तारा म्हापशे पुलिशेन राजस्थानच्या 3 जाणांक सिंधुदुर्गाच्यान ताब्यात घेतल्या आनी तांचे कडल्यान चोरयेचे भांगरय जप्त केले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सरकार जर रोजगार दिवपाक शकना जाल्यार वेगळो विचार करचो पडटलो. ह्या मंत्री विश्वजीत राणेच्या विधानाचेर प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे म्हणटा आपूण मंत्री विश्वजिता कडेन उलयतलो. जाल्यार मंत्री विश्वजिताच्या ह्या विधानाचेर मुख्यमंत्र्यान मौन पाळ्ळें. कशें तें पळयात. सरकार जर रोजगार दिवपाक शकना जाल्यार आपल्याक वेगळो विचार करचो पडटलो. ह्या सरकाराच्याच मंत्री विश्वजीत राणेच्या स्टेटमेंटान गोंयच्या राजकारणात प्रश्नचिन्हाचे फाटे फुटयल्यात. हाचेर जाप दिवपाक आता भाजप पक्षश्रेश्ठीं कडेन लेगीत उतरां नाकेक बराबर जाल्यात. प्रदेशा अध्यक्षाक विचारल्यार आपूण मंत्री विश्वजिता कडेन उलयतलो म्हणटा जाल्यार मुख्यमंत्री सामसूम जाला. पळयात. आमकां दिना जाल्यार आमी फुडले 22,000 नोकऱ्यो समज 2.5 वर्सान करूंक सरकाराची जबाबदारी म्हणटा. हांव उलयतां तांचे कडेन. हांवें तो आतांच पेपराचेर पळयला. हांव उलयतां. पूण हालीं तेंपार जर अशे मंत्री वेगळे वेगळे स्टेटमेंट करता. तुमी अशी समजूत काडिल्ली तेंची. चड हाती आनी कमेंट कांय करना, पूण हांव तांचे कडेन उलयतां. एक वेगळो विचार तेंच्यांनी करता म्हटल्यार तांचेर कितें आसा तें ताचे कडेन हांव उलयतां. हांव उलयतां. सर काल विश्वजितान एक स्टेटमेंट केल्लो 22,000 जॉब क्रिएट जावपाक जाय म्हणून अडीच जॉब जावंक ना जाल्यार चिंतचे पडटले अशें चिंतचे पडटले म्हणून ताणें म्हटलां. काल कितें रिएक्शन तेजेर काल ताणें म्हटलं जाल्यार आपूण इलेक्शनाक वचना म्हणून सांगलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. काँग्रेस जालो, भाजपूय जालो, आता विश्वजिताक आनी खंयच्या तरी नव्या पक्षाची स्वप्नां पडपाक लागल्या. ताकाच लागून ताणें नोकऱ्यो ना जाल्यार सरकाराची गरज नाशिल्ल्याचें स्टेटमेंट केल्ल्याचें काँग्रेस फुडारी मनीषा उसगांवकर सांगता. मंत्री विश्वजीत राणे हाणें काल वाळपय केल्ल्या स्टेटमेंटाच्या फाटभुंयेर मनीषा उलयताली. पावस जेन्ना पडटा पळय स्टार्टींग तेन्ना पावस येता आनी गडगड सामको आवाज करून येता आनी वता आसतनाय बी सामको गडगड करून वता. परतीचो पावस म्हणटा तसो विश्वजीत राणे जेन्ना बीजेपीन आयलो पळय तेन्ना आपूण मोदी कडेन प्रभावीत जालो. बीजेपीची तत्व आवडली, बीजेपी आवडली. खंयची RSSची पॅन्ट खाकी पॅन्ट घालून बसलो.
सामको गडगड केलो. मनोहर पर्रीकराच्या पांयां पडलो. आपूण बरो डेव्हलपमेंट करपाक आयलो, सत्तरीचो विकास करपाक आयलो आणि घे बोवाळ केलो. केन्ना काय ताणें ऑफिसांतल्यान सोनिया गांधीचे, राहुल गांधीचे फोटो काडले. थंय सामको JB नड्डाचो फोटो, मागीर आमचो अमित शहाचे फोटो, मोदीचे फोटो सगळे भगवेमय केले सामके. आणि आता ताका परतीचो वेळ लागला म्हणटा तशें पळय परतीची वाट पळोवपाक लागलो. आज ताणें स्टेटमेंट केलो की जॉब दिना जाल्यार आपल्याक आपूण दुसरो रस्तो पळयतलो म्हणून. म्हणटकीर इतलीं वर्सां आतां तो 2017 आयिल्लो, इतलीं वर्सां तो करतालो तरी कितें आमकां दिसता. ताजें पळय तें इंटेन्शन आशिल्लें लँड कन्वर्जनाचें. बिचोले, मागीर ताणें रेज मागूस, बंबुतानी हे सगळे प्रकल्पाक हे ताणें सर्रास केलें. आतां ताचे कडेन जमनी उरूना आसतल्यो खंयच्यो हे करपाच्यो कन्वर्जन. म्हणटकीर तो म्हणटा टाटा बाय बाय आपूण चल्लो म्हणटा आसतलो एक तर, ना जाल्यार दुसरें तो BJP सरकाराक फोंडान घालपाकूच आयिल्लो आसतलो. ही सगळ्या घेया तुमच्या हड्ड्यार घेया ही पापां आपूण चल्लो म्हणून. अचानक ताका आज जॉबाचें हें जालां आसतलें कशें. जॉब मागीर इतलो 17 ते आतां पर्यंत तूं करतालो कितें. कालूच येवना तूं जॉबा खातीर. 17 ते आतां 24 पर्यंत तूं करतालो तरी कितें. काँग्रेस जाली, BJP जाली, आतां खंयच्या तरी नव्या पार्टेची तुका स्वप्न पडटा आसतली. तूं स्वताच्या पार्टे खातीर लोकांचो 70च्या लोकांचो वापर करता. तुका जाय तेन्ना तूं ज्या पार्टेन वचपाचें डिसिजन घेता, तुका जाय तेन्ना तूं भायर सरता, तुका जाय तेन्ना तूं प्रभावीत जाता नेत्यां कडल्यान, तुका जाय तेन्ना नेते वायट दिसपाक लागता. आतां एकूच कारण आसतलें 2024च्या इलेक्शना नंतर तुका CM करता म्हणून सांगिल्लें आसतलें. तें तुका आतां आश्वासन मेळना. तुका कळ्ळें की आपूण BJPन रावन CM जावचो ना म्हणून तूं स्वताच्या स्वार्था खातीर 70च्या लोकांचो वापर करता. दर्या खवदळिल्ल्यान शापोरा दर्यांत बेरेस्तारा सकाळी नुस्तें मारपाक गेल्ली एक बोट बुडली. बोट बुडिल्ल्याची म्हायती मेळटकीच बागाच्या नुस्तेकारांनी धांव मारून दर्यांत बुडिल्ल्या 4 नुस्तेकारांक वाटयले. आमी आयज बंद दवरलेलें सगळें, कोण भायर वचची ना म्हणून. आनी आमी मालपेकाराचे बोटी आहा जाल्यार पळोवपाक म्हणून भायर गेले. बोट घेवन भायर गेले जाल्यार कोण ना आयज दर्यान ते. मागीर आमी परतून भितर येताले. भितर जाल्यार दर्या चड रास जालो. तेन्नाच म्हाका फोन येयलो एडवीन कलीज म्हणजे तेणें म्हाका फोन मारलो शापोरा एक डिंकी बुडल्या म्हणून. डिंकी बुडल्या जाल्यार एका सांगलें नेंडेणेक व्हडें म्हणलें घुणाय सोमतें चलया. गेले जाल्यार वयता शापोरान आसत्या सारकें डेंजर रस्त्याचेर बुडलेले आनी वयर एका व्हड्याक मातशें धरून रावले. 4 जाणां आसले त्या व्हड्याचेर. दोगां 3 जाणांक गेले आनी तो जाणटो अंकल आसलो पात्रांव. ताका मागीर उखललो आनी आमी बोटीर घातलो. ते घेवन येयले. बुडलेले आतां 8 बुडलेले. आनी तुमकां केन्ना कळले? 9 9:30 थंयसर बुडल्या. ते फिशरमॅनूच? ते फिशरमॅन ते खंयचे? शापोरा. कितले 4 जाण आसले? 4 जाण आसले. पायप पूत आनी 2 जाण मान. 2 जाण मान आहे. 4 जाण बुडटाले. 2 जाण बुडटाले. बोट दिसत ना त्यांची. बोट त्यांची इतली दिसता. इतले दिसतात त्या बोटीक धरून रावले. त्यांना कुडका दिसता त्यांचा वयर इतकंच बघ. बोटीला ते धरून आले. 2 जाण तिकडे 2 जाण इकडे आले. बोटी बोटून आले. ते आमी ती पावना फुडें मावले. हांवें दिव घे तुमी आमकां पावले म्हणाले आनी अशें खोशी घे जाले आनी तांकां आमी बोटीर काडले. खाजगी विद्यापिठां आयली जाल्यार गोंयांत रोजगार निर्मिती जातली आनी गोंयकारांक शिक्षणाची संद मेळटली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटलां. पर्यटनाच्या प्रकल्पाक कोणेच विरोध करचो न्हय अशें आव्हान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केलें. पर्यटन हो गोंयचो अर्थवेवस्थेचो मुखेल खांबो आसा. पर्यटनाच्या क्षेत्रांत गोंयच्या तरणाट्यांक 2 लाखां वयर रोजगार मेळपाची शक्यताय आसा अशेंय ताचें म्हणणें. राजभवनांत जाल्ल्या संवसारीक पर्यटन दिसाचे कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयताले. गोंयांत सगळ्यांत व्हडलो म्हणजे आमी म्हणटाले की गोंयांत वेगळे आशिल्ले की पयलो मायनिंग आशिल्लो, देन इंडस्ट्री आशिल्ली, देन टुरिजम आशिल्लें. पण कालांतरांत आज पुराय जग गोंया कडेन ज्या नजरेंतल्यान पळयता तितूंतल्यान टुरिजम इज एन हायस्ट इकॉनॉमी. डिफरंट सेक्टरांत टुरिजमाची मॅनपावर गरज आसा. डिफरंट सेक्टरांत टुरिजमान एंटरप्रिनर येवपाक जाय आनी ते एंटरप्रिनर जर येवपाक जाय आसत जाल्यार ती क्रिएटिविटी तुमच्या तकलेंतल्यान येवपाची गरज आसा. आणि वर्ल्ड टुरिजम डेच्या निमित्तान आमी सुरू करता आनी इट इज ऑल लिंक टू टुरिजम. इट इज फक्त आणि फक्त गव्हर्मेंट जॉब म्हणजेच नोकरी न्ही तर आज इंडस्ट्री सेक्टर, टुरिजम सेक्टर आणि बाकीच्या सेक्टरात मोर दॅन 2 lakhs जॉब्स आर अवेलेबल. आणि आज जर ते गोंयच्या भुरग्यांनी घेतले ना जाल्यार म्हाका दिसता भायल्या खंयच्या तरी राज्यांतल्यान येवन ते जॉब ते ग्रॅब करतले, ऑपॉर्च्युनिटीज ग्रॅब करतले. त्यो ऑपॉर्च्युनिटीज ग्रॅब करच्या पयलीं आमच्या भुरग्यांनी जे रेडी टू वर्क जेका आमी म्हणटा की आपूण काम करपाक तयारी आसपाक जाय. अकॉर्डिंग टू अवर क्वॉलिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू अवर स्कील
आणि अकॉर्डिंग टू आवर हॉबीज आमची आवड कितें आसा ह्या क्षेत्रांत जर आमी जॉब करपाक सुरवात केलो जाल्यार गोंयांत आयच्या घडीक तरी एक सुद्दां मनीस बेकार उरपाक शकना. सो मेनी पीपल आर रेडी टू इन्वेस्ट इन द प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी सेक्टर. प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी आज गोंयांत एस्टाब्लिश करपाक सोदता. ऑलरेडी तर 4 जाणांनी प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी खातीर आपलो प्रपोजलय अप्रुव्हल करून घेतला आणि तांच्यांनी आपलें कामूय हांगासर सुरवात केला. प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी जेन्ना गोंयांत येता एक तेजे डबल फायदो आसा. गोंयच्या भुरग्यांक तितून जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटल्योच, बट त्याच बरोबर गोंयच्या भुरग्यांक भितरले डिफरंट कोर्सीस जे गोंयांत आज ना ते कोर्सीस शिकपाची संद जी आसा पळय ती अवेलेबल जातली. आज पारुल युनिव्हर्सिटी आसतली, MIT युनिव्हर्सिटी आसतली, नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स आसतले, इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ लॉ आसतले, इतक्यो युनिव्हर्सिटीज गोंयांत आयल्या ज्याचे एड्युकेशन हाज्या पयलीं ह्या डिफरंट टायप्स ऑफ कोर्सीस जे गोंयांत अवेलेबल नाशिल्ले ते कोर्सीस आज गोंयांत अवेलेबल आसा. गोंय सरकार अशा पद्दतीन एड्युकेशन आसतले, IT आसतले, टुरिझम इंडस्ट्री आसतले हे प्रपोज करता आणि हेकाच लागून नवीन एस्टाब्लिशमेंट गोंयांत जावच्यो हाच्या खातीर सातत्यान प्रयत्न करता. पण आमी पळयता की अशेय काही लोक आसात जे प्रत्येक एक्टिविटी खातीर विरोध करपाक लागलेले आसात. जरी एड्युकेशन इंडस्ट्री गोंयांत येता, एड्युकेशन एस्टाब्लिशमेंट जाता जाल्यार ताका विरोध करप. विरोध कित्या खातीर जाल्यार चुकोन ती इंडस्ट्री फाल्यां ताका येयली, गोंयची भुरगीं खूब फुडार बरो जातलो तेंचो म्हणून विरोध करप. आमी पळयता, आमी म्हणटा की निदान बरे प्रकल्प जे आसा दॅट मीन एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलो, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट जातलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कारवारच्या विनायक नायक खून प्रकरणातलो मुखेल दुबावीत गुरुप्रसाद राणे हांच्या मरणाक लागून प्रकरणान एक नवें वळण आयला. तपासात आडमेळी आसा. दोगांच्या कुटुंबाची चवकशी जातली. अटक केल्ल्या दुबाविताच्या जामिनाचेर चवकशी करपाचो यत्न करतात अशें कारवारचो पुलीस अधीक्षक M. नारायण हाणें म्हायती दिली. कारवाराचो उद्देजक विनायक नायकाची 22 सप्टेंबराक कारवारांतल्या ताच्या घरात हत्या जाल्ली. ह्या हत्या प्रकरणाचे कनेक्शन गोंयांत आशिल्ल्याची म्हायती कारवार पुलिसाच्या हाताक लागिल्ली. तशेंच हत्या प्रकरणात फोंडेच्या गुरुप्रसाद राणेचो हात आशिल्ल्याचो तांकां दुबाव आशिल्लो. कारवार पुलीस गुरुप्रसाद राणेच्या मागार आशिल्ले. मात बुधवारा सांजे मांडवी न्हंयत गुरुप्रसाद राणे हाची कूड सापटिल्ल्यान आतां ह्या प्रकरणात नवें वळण आयला. आतां मेरेन ह्या प्रकरणात पुलिसांनी बिहारच्या 2 जाणांक दिल्लीच्यान अटक केल्या. जाल्यार गुरुप्रसाद राणे हांच्या कंपनीत कामाक आशिल्ल्या आसामाच्या लक्ष ज्योतीनाथ हाकाय अटक केल्या. मात गुरुप्रसाद राणे हांच्या मरणाक लागून आतां तपासात आडमेळी येतात अशें कारवारचो पुलीस अधीक्षक M. नारायण हांणी सांगले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कोकण रेल्वे खातीर लोकांच्यो जमिनी गेल्ल्या रेल्वे खातीर आयिल्ल्या नोकर भरतेत प्राधान्यान नोकऱ्यो दिवपाक यत्न करतले अशें दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस सांगले. कोकण रेल्वेत आयिल्ले 1017 परस चड मायज नोकर भरतेची निमणी तारीख 7 नोव्हेंबराक सोंपता ती वाडोवन फुडें व्हरपाक सांगतले अशें खासदार विरियाटो फर्नांडीसान सांगले. 75 पैसे पर स्क्वेअर मीटर विच वॉज पिटन्स आणि त्यांना क्लॉज घाल्लो की जे शॉपां घालतले इन फ्युचर कोंकण रेल्वे स्टेशनाचेर ऑर इन द प्रॉपर्टी ऑर जॉब्स आसतले फर्स्ट प्रेफरन्स विल बी गिवन टू द लँड लुजर्स. ते जावंकूच ना. सो दे हॅड कम मिस्टर सावियो कुतिनो फ्रॉम मारगांव. ही हॅड ब्रॉट अप दिस इशू. He also brought some affected people, land losers. So we will be taking up this case at the highest level with Konkan Railway. कि हे तुमचो क्लॉज आशिल्लो त्या क्लॉजा प्रमाणे you have to now give compensation. First preference should be given to the Goans who are land losers. Secondly, म्हळ्यार there is recruitment of almost 170 plus vacancies. तातूंतय क्लॉज आसा that Goans, affected people will be given first preference. So they कोण follow करना. So आमचे बाप सावियोन ते he downloaded the entire thing, he brought it to my notice आणि आयजूच आमी we will take up की लास्ट डेट आसा तो 7th November तो पुश करपाक टू पोस्टपोन इट. 7th October आसा पळय ते मे बी another 30 days or so that आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक एप्लिकंट्सांक जॉब सिकर्सांक चान्स मेळपाक जाय एप्लाय करपाक. सो दॅट इज इफ आमच्या गोंयचो सरकार जॉब दिना एटलिस्ट दुसऱ्या एजन्सीसांक अशे जॉब्स आसा ते वी हॅव टू ट्राय एंड गिव देम जॉब्स.
शिरदोणा पंचायतीच्या नव्या इमारती खातीर फाटल्या 20 वर्सांत 3 आमदारांनी 4 फावटी बुनयादी फातर घातलो, मात अजून मेरेन तांचें बांदकाम सुरू जावंक ना. पंचायतीच्या इमारती खातीर बुनयाद मारले तातूंत पावसाचें उदक सांठोवन उरलां. दर फावटी ही गजाल सरकाराच्या कानार घालून लेगीत कांयच फायदो जावंक ना अशें सांत अंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार म्हणटा. पयलीं म्हणजे 4 पाटी तुमकां खंय दिसता, हांगा 3च पाटी आसा. 1, 2, 3. एक 2004 फेब्रुवारी 8 फेब्रुवारी 2004, एक 2019 पाटी घातलेली आनी एक हांगा घातल्या पळय ती 2024 सॉरी 19 आनी 21. ओके. आनी ह्यो 4 ज्यो 3 पाटयो म्हणटा पळय ते चवथी पाटी ना. हांवें अजून पर्यंत खंय पाटयो चालू मीन्स जेन्ना बरें कंप्लीट जाला शिवाय हांव केन्नाच पाटी घाली ना. सो हांवें हांगा पाटी घातलेली ना. भूमिपूजन केलें. हय, हें तुमी जाणून घ्या. आदी हें जें आतां काम आसा 2004 म्हणटा हांगा वर्क ऑर्डर एज पर म्हाका एलक्यू गावला त्या प्रमाणे 2016च्यान वर्क ऑर्डर घाल्या. आतां पयलू कितें आसली, एक आदलो आमदार आसलो फ्रांसिस्को सिल्वेरा, ताका संवय आसली की वचोन पयलू फावंडेशन सोन पीठ आपणाची जे हें आसा नांवां घालपाची, सगल्यांची नांवां घालपाची आनी शो मारपाचो की आपणान काम केलें, काम जालें कंप्लीट. अशें खूब कडेन जालां. हांगाच न्हू आतां तुमी पळयता गोवा ग्रावंड आनी खंयचो ग्रावंड सगळे कडेन अशेंच चालू आसलें. फावंडेशन स्टोन म्हणून मारतालो आनी असो अशी तुमी पळयता सगल्यांची नांवां घालप आनी सगल्यांक हॅप्पी करून दाखोवप आनी मागीर ते फुडें कांयच जायनासलें. आनी जेन्ना म्हणटा तुमी पळयता इतलीं वर्सां जालीं 2004 म्हणटा तो फावंडेशन स्टोन जावं तेंचो जो हें आसा प्लेट आसा ती मारल्या, नेम प्लेट्स ज्यो आसा त्यो मारल्या, मागीर 2019 मारली, 2021 मारली. सो हें कंटिन्युअसली मारीत आसा पण काम जें आसा तें चालूच जावंक नासलें. आनी जेन्ना हांव खूब कडेन अशेंच जाला की कन्सल्टंट के ऊपर कन्सल्टंट म्हटल्यार जेन्ना कन्सल्टंट अपॉयंट करता, कन्सल्टंट म्हटल्यार कितें तुमी कन्सल्ट करता आनी खंय ना खंय एंटायर जें काम आसा तें कन्सल्टंटाचे हेजेर कंप्लिशन स्टेज पासून तेणेन एक कन्सल्टंटान हें करपाक जाय. मात हांगा आतां कितें जाला, आतां हो ओवरऑल प्रॉब्लेम हांव सांगता तुमकां हांगासलोच न्हू, मात GSIDCचो ओवरऑल प्रॉब्लेम असो आसा की ते एक कन्सल्टंट चेंज करीत रावता. आतां जेन्ना कन्सल्टंटाक एक फी दिता, एक कितली पर्संटेज फी दिता, ती फी खंय ना खंय पब्लीक टॅक्स पेयराचे पयशांच्यान खंय ना खंय तांकां फी वयता, जावं ते 5 लाख जावं ते 10 लाख वॉटेवर जो फी आसा तो वयता. बट तो जेन्ना फी वयता खंय ना खंय तेंचे कडल्यान ते पयशे भरून येवपाक जाय आनी ते कन्सल्टंट टोटल काम जें आसा तें चॅक करपाक जाय. तशें चॅक जे डिपार्टमेंट जो GSIDC आसा तो GSIDC डिपार्टमेंटानूय चॅक करपाक जाय की बाबा अशें काम आसा आनी हें फूल कंप्लिशन स्टेजी वरेन पावोवपाक जाय. गोंयांत भाजपाचे सदस्यत्व मोहिमेन 1 लाखा परस चड आंकडो उपला. सांखळे मतदारसंघात सगळ्यांत चड सदस्यत्वांची संख्या आसा. उपरांत वाळपय आनी मागीर पर्ये. 1 सप्टेंबर सावन भाजपान ह्या मोहिमेक सुरवात केल्ली, मात मदल्या काळात चवथीक लागून सदस्यत्व मोहीम थंड पडिल्ली अशी माहिती भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन दिली. आयज तुमकां कार्यकर्ते मेळपाक तुमी एक वेळ दवरलेलो आसा सकाळी 10 ते 1 पर्यंत. हय, आज आमी पार्टीच्या ऑफिसांत आमी सगळ्यांक म्हणटा मंत्री येवन बसूं जाय, मंत्र्यांक म्हणूं जाय. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यान सुरवात केली. त्यानंतर फाटल्या मंगळार दीस आमचे मवीन गुदिनो आयले. येणाऱ्या मंगळारा प्रत्येक मंगळारा कोण तरी एक मंत्री हो आमच्या कार्यालयान येतलो. आतां त्यामुळे ते करता आसतना पार्टी म्हणूनय कांय इश्यू असतात कार्यकर्त्यांचे आनी म्हणून हांवें ठरयलें की आज 10:30 ते 1 पर्यंत आमचे कार्यकर्ते जे आसात मतदारसंघात ते वेगवेगळे आपले त्यांच्यानी आपले जर कितें आसत जाल्यार येवन हांगा मेळचें म्हण आज बसलो. त्यामुळे आज येवपाक लागिल्ले आसात कार्यकर्ते. मेंबरशीप ड्रायव्ह तुमची कितें? मेंबरशीप काल आमी मेगा मेंबरशीप ड्रायव्ह आशिल्ली आनी काल आमचो 1,07,000 मेंबर जाले, पूर्ण जाले 1 लाख. आनी त्यामुळे आतां हळूहळू स्पीड घेवपाक लागिल्ली आसा आनी इंडिविज्युअली बऱ्याच जाणांनी जे 100 करपाक जाय ते भरपूर जाण 100 करतात. त्या दशेन आमचें टार्गेट हें अचीव जातलें. काल हेल्थ मिनिस्टरान एक मोठो स्टेट अनुदानीत शिक्षणीक संस्थांक हाचे मुखार बालरथ सुविधा मेळची ना. विद्यार्थ्यांनी घरा लागीं आशिल्ल्या शाळांनी शिक्षण घेवचें असो केंद्र सरकाराचो आदेश आसा. इतलेंच न्हय जाल्यार बालरथांक लागून राज्यांतल्या सरकारी शाळांनी विद्यार्थ्यांचो आंकडो उणो जायत आसा. ताका लागून शिक्षण खात्यान हो निर्णय घेतला अशें शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांणी सांगलें. कांय महिन्याआधी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान दिल्लीत बसका घडोवन हाडिल्ली. ते बसकेत एका राज्यान शाळांक बालरथ गाडयांची सुविधा दिल्या अशी माहिती दिली. हाचेर खर नाराजी उक्तायतना शिक्षण मंत्रालयान सगळ्या राज्याक केंद्र सरकारचो आदेश पाळपाचो निर्देश दिले. हाका लागून राज्यांतल्या अनुदानीत शाळांक बालरथ दिवची न्हय अशें शिक्षण खात्यान थारयला अशें जिंगडे हांणी स्पश्ट केले. सध्या सुरू आशिल्ले बालरथ चालूच उरतले, पूण ताचे दुरुस्ती खातीर शिक्षण खात्या कडल्यान आनी
अनुदान मेळचें ना. आमदार खासदार हांणी आपल्या निधींतल्यान एखाद्या शाळेक बालरथ दिल्यार संस्थाक अनुदान दितले, पूण आतां शिक्षण खातें खंयच्याच शाळेक बालरथ दिवचें ना असोय उल्लेख तांणी केला. अनुदानित शाळांनी शिकपी विद्यार्थ्यां खातीर प्रवासाची वेवस्था म्हणून राज्य सरकारान कांय वर्सां सावन बालरथ येवजण तयार केल्या आनी अनुदानित शाळांकूय बालरथाची वेवस्था केल्या. चालक आणि कंडक्टराच्या पगारा सयत बालरथाची देखरेख करपा खातीर सरकार ह्या शाळांक अनुदान दिता. अनुदानित शाळा खातीर सरकारान बालरथाची वेवस्था केल्ले उपरांत राज्यांतल्या सरकारी शाळांनी विद्यार्थ्यांचो आंकडो सामकोच कमी जावपाक लागला अशें दिसून आयलां. बालरथ मेळ्या उपरांत जायत्या अनुदानित संस्थांनी विद्यार्थ्यांक आनी तांच्या पालकांक आपल्या शाळेंत आकर्शीत करपा खातीर वेगवेगळ्यो युक्ती मांडली. देखून पालकांनी सरकारी शाळांनी शिकपी आपल्या भुरग्यांक अनुदानित शाळांनी प्रवेश मेळयलो. बालरथाक लागून सरकारी शाळेंतले विद्यार्थी अनुदानित शाळांनी वचपाक लागले, म्हणून सरकारी शाळेंतले विद्यार्थी उणे जावपाक लागले. हाचो परिणाम सरकारी शाळा बंद पडपाक लागल्यो. अंदू 7 जाल्यार फाटल्या 10 वर्सांत राज्यांतल्यो 135 सरकारी प्राथमीक शाळा बंद पडपाच्या निदर्शनास आयले. हाचें मुखेल कारण बालरथ आशिल्ल्याचें सिद्ध जालां. शिक्षण खात्यान एक निर्णय घेतला आणि तो म्हटल्यार अनुदानीक शाळेक ह्यान फुडें कसलीच बालरथ सेवा मेळची ना. हेचें कारण म्हटल्यार केंद्र सरकारचो असो आदेश आसा आणि एक सर्वे केला. त्या सर्वेसून अशें दिसून येयलें की ह्या बालरथां खातीर सरकारी शाळा बंद पडपाच्या प्रमाणान वाड जाल्लेली आसा. कांय म्हयन्यां पयलीं दिल्ली हांगासर बसका जाल्ली आनी त्या बसकेन एका राज्यान सांगलें की तेंच्या शाळांक त्यांनी बालरथ सेवा सुरू केल्या. तेचेर केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान तीव्र नाराजी व्यक्त करून तांकां ती सेवा बंद करपाक लायली. आणि ह्याच धर्तीचेर गोंय राज्यान सुद्दां शिक्षण खात्यान आतां असो निर्णय घेतला की ह्यान फुडें खंयच्याच अनुदानीत शाळेक बालरथ सेवा मेळची ना. ज्यो बालरथ सेवा पयलींच्यान चालू आहा त्यो तश्योच चालू रावतल्यो, पूण त्यांची देखरेख आनी दुरुस्ती खातीर जे अनुदान दिता ते अनुदान मात बंद जातले. जर खंयचे आमदार खासदार किंवा मंत्री आपापल्या मतदारसंघान आणि त्यांच्या आपापल्या जर खंयचो मंत्री आमदार खासदार त्यांच्या मतदारसंघातल्या शाळांक बालरथ सेवा दिता जाल्यार तांकां फक्त अनुदान मेळटलें. बाकीच्या अनुदानीत शाळांक बालरथ सेवा ही ह्यान फुडें मेळची ना असो निर्णय जो आसा तो गोंय राज्याच्या शिक्षण खात्यान घेतलेलो आसा. पळोवंक गेले जाल्यार सध्या 300 परस चड बालरथ सेवा ह्यो राज्यान चालू आसा. आणि जो सर्वे जाला तितून दिसून येता की ह्या वर्सा 7 जाल्यार फाटल्या 10 वर्सां मदीं जवळपास 135 सरकारी शाळा ह्यो बंद पडलेल्या. तेचें कारण म्हटल्यार बालरथ सेवा ही जावन येता अशी माहिती फुडें येता. अश्यो अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोंय चेंबर्स ऑफ कॉमर्स आणि इंडस्ट्री हांच्या जोडपालवान विद्या प्रबोधिनी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एक दिसाचो राज्यस्तरीय संमेलन घडोवन हाडपाचे आसात अशी माहिती विद्या प्रबोधिनीचे प्राचार्य भूषण भावे हाणें दिली. प्रबोधिनी कॉलेजीन एका दिसाचो हो एक संमेलन आयोजीत केला, जातूंत इंडस्ट्री आणि एकेडेमिक्स म्हळ्यार उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्र हांच्या मदीं कशे तरेन आमी तांकां दोगांकूय एकठांय हाडूंक शकतात आणि दोगांयचो फायदो एकमेकांक कसो जावपाक शकतलो ताजेर हो एका दिसाचो परिसंवाद आसा. हातूंत इंडस्ट्रींतले जाणकार आसतले आनी एकेडेमिक्सांतले बी जाणकार आसतले. गरज कितें आसा आयज तर पयली गरज आसा म्हळ्यार इंडस्ट्रीची जी गरज आसा त्या प्रमाण ग्रॅज्युएट तयार जावपाक. आमी पळयतात की आयज जे तरेन शिकयतात कॉलेजींनी त्या ज्ञानाचो उपयोग इंडस्ट्रीन डायरेक्टली जायना. तांकां वर्सभर 2 वर्सां ट्रेनींग दिवचें पडटा त्या ग्रॅज्युएटांक आणि ताका लागून आमच्या गोंयांत बेकारी वाडल्या, बेरोजगारी वाडल्या. हाचो उपाय कितें? इंडस्ट्रीक जशे तरेचे स्किल्स जाय, जशे तरेची म्हणजे टायम मॅनेजमेंट आसत, क्रिटिकल थिंकींग आसत, डिसिजन मेकींग आसत, किंवा आतां धरलें एक विशिश्ट क्षेत्र BSc धरलें जाल्यार BScतल्यान पास आवट जाल्लो भुरगो इंडस्ट्रीक खंयचे तरेचे कोर्स केल्लो जाय, इन्स्ट्रुमेंटेशनांतले कोर्स केल्ले जाय आसत, लेटेस्ट इन्स्ट्रुमेंट जे आसात तातूंतलें गिन्यान ताका मेळिल्लें आसपाक जाय. हें सगळें जर आमी पळयलें जाल्यार ताका डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मेळपाक मदत जातली. ह्या उद्देशान हो 2 दिसांचो एका दिसाचो पुराय दिसाचो संमेलन आमी घडोवन हाडटात. आणि ह्या संमेलनाक म्हत्व कशें आहे की आयज आमी जेन्ना NEPचेर उलयतात तेन्ना NEP हेंच सांगता की भुरग्यांक शिक्षण अशें दियात की जातूंतल्यान तांकां हँड्स ऑन ट्रेनींग मेळटलें. शिकता शिकताच तांकां ट्रेनींग दिवपाक जाय जाल्यार ती फुडें कोर्स घेवपाक, फुडलो एम्प्लॉयमेंट घेवपाक तयार जातली.
ते नदरेन तुमी सगळ्यांनी ह्या सेमिनाराक येवचें आणि ताका लागून आमच्या गिन्यानांत तर भर पडटलीच आनी दोगांयचोय फायदो जातलो. एम्प्लॉयमेंटूय कमी जातले, इंडस्ट्रीक जाय तसले लोक मेळटले. देव बरें करूं. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. एक बात तो साफ है, अगर नैक A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श